वेस्टर्न बायपास नुया टू नुया पेडलाचे जे 31 जानेवारी ते कोर्टा ऑर्डरी प्रमाणे तो आमकां ओपन करपाक जाय. त्या खातीर थंय जे सिग्नल कितें घालपाक जाय म्हणजे MLAचें रिक्वायरमेंट आसा म्हणजे बाबाशान MLAचें ते ह्या फुडल्या मंगळारा लोटले एक सायड इन्स्पेक्शन जातलें. तशेंच परां MLA आनी आमचे PWD डिविजन 14 एक्झिक्युटीव इंजिनियर ज्युनियर इंजिनियर घेवन एक थंय कितें करपाक जाय म्हणजे 31 जानेवारी तो रोड लोकार्पण करपा खातीर थंय कितें कितें करपाक जाय, खंय खंय सिग्नल घालपाक जाय, खंय कितें करपाक त्या प्रमाणे एक मिटींग आसतली फाल्यां परां नुया जंक्शन टू हें आमगेलें होलसेल फीश मार्केट. आनी फुडलो जो स्ट्रेच आसा तो चालू आसा, उलोवप चालू आसा लोकां कडेन. CM वाडी मिटींग घेतली, पयर एक मिटींग जाल्ली वेस्टर्न बायपासाची. तांकां थोडे म्हणटा स्टील जाय, थोडे म्हणटा आनी कितें जाय, म्हणजे त्या प्रमाणे CM वाडीक फायनल मिटींग करून तोय विशय आमी सोडपाचो प्रयत्न करतले. म्हणजे आमचो टार्गेट आसा 2020 डिसेंबर म्हटल्यार हो जो वेस्टर्न बायपास आसा तो कंप्लीट करपाचें आमचें टार्गेट आसा. आनी बाकीचे फंड ना म्हणून कामां खंयची पेंडींग उरोना. आमचे PWD जी डिविजन आसा, वर्क डिविजन आसा, रोड्स जावं वॉटर सप्लाय सिवरेज वेवस्थीत काम चालू आसा. आनी सद्याक सगळीं कामां जी आमी म्हटल्या म्हणजे गोंयाक फाटल्या दिसांनी पावस 75 इंच जालो, रस्ते डॅमेज जाले, सगळे रस्ते फिलिंग आतां आमी म्हणजे सगळ्या पॅच वर्क मारलेलो आसा सगळे. आनी हॉट मिक्स घालपाचें काम जें आसा आतां जानेवारीचें आतां स्टार्ट जालां. मे 2020 म्हटल्यार टोटली सावथर्न नॉर्थाचे मेजर जे हॉट मिक्स आसा ते कंप्लीट जाता. नुवें PWD डिपार्टमेंटात जायते कामां पेंडींग आहाय आनी मेन इश्यू आहाय. एक मिसींग लिंक लोतोली, वेन्ना टू लोतोली रोड गेला आनी थिंगा कनेक्टिविटी ना. ते कनेक्टिविटी लागून आमगे लोटले लोकांनी थिंगा जायते फावटी वचून इश्यू केलो. पयर पंचायतूय गेल्ली, आमगे लोकूय गेलो थिंगा. आनी तेका ती कनेक्टिविटी करपा लागून आमी आज मिनिस्टरा मेळो येयल्ले. लोटलेचे 5 येयल्ले, डेप्युटी सरपंच येयल्ले, जुवाना आयिल्ले, आमगेले फिलू एक्स सरपंच आनी पिटर आहलो. तेणी हो इश्यू मिनिस्टराक मांडिला आनी तेणी सांगिलां तो एवरी ट्युजडे मिनिस्टर हिंग येता, आमगे मंत्री येता तेन्ना नेक्स्ट ट्युजडे येता तेन्ना तो 10:30 थिंग येतलो लोतोली आनी तो प्रॉब्लेम आमगेलो सॉल्व करून सांगला. तेस आमी सगळे इंजिनियरा आपयले, हायवे कॉन्ट्रॅक्टरा आपयला आनी हांवूय येतलो आनी पंचायताकूय सांगतले आनी तो प्रॉब्लेम एक आहा तो इश्यू सॉल्व करपाक गेलो. तशें नुवें इस्टर्न बायपास येता आनी वेस्टर्न बायपास आसा तेकाय कनेक्टिविटी ना. वेस्टर्न बायपास रोड रेडी जालो, आतां 31 जानेवारी करपा जाय, ओपन करपा जाय. म्हळ्यार हो इस्टर्न बायपास येता तेका कनेक्टिविटी केलो ना आजून. तें आज आमी हो हायल इन्स्पेक्शन करलें, तें चयलें तें खंय करपा येयलें आनी तो प्रॉब्लेम आहा. आनी दुसरें म्हळ्यार आमगेले थिंगा मेन रोड क्रॉस रोड आहाय थिंगा आमकां तेणी गव्हर्मेंटान सांगलेलें 2 वर्सांनी पयलें ट्रॅफीक सिग्नल घाल दितून. क्रॉसिंगा लोकांक प्रॉब्लेम जातले जायते आनी हो आमी आतां मिनिस्टराक सांगिल्लें आमगे पयलीं ट्रॅफीक सिग्नल घाल आनी त्या प्रमाणे देखून आमगेले ते स्टार्ट करपा ना. कित्याक थिंगा 30 मिटर्स सुमार रोड रूंद आहा, लोकां ते चलोन वयता जायत, हे हायवेचेर जावपा ना. हें एक इश्यू आहा, आमी तेजे पयलीं घेवन येयल्ले आनी तशें करून आनी आमगे जायते फायल्योय पेंडींग PWD रोडाच्यो जावं वॉटर सप्लाय हायवे काम आहली. ही कामां सगळीं आमी मिनिस्टराक मांडले आनी तेणें आमकां इन्शुरन्स दिला